नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मिशन दृष्टी हे भारताचे अंतराळ वाठारांतले मोठे यश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय गॅलेक्सी आय टीमीक भेटयली परबी. दिल्लीत एसी फुटोवन उजो लागपाची भिरांकूळ घडणूक. 9 जाणांक आयले मरण. पांच विधानसभा वेंचणुकांची फाल्यां जातली मतमेजणी केंद्राचेर दवरल्या खर सुरक्षा व्यवस्था. वैजकी अभ्यासक्रमा खातीरची गरजेची आशिल्ली नीट प्रवेश परीक्षा आयज देशभरात जाली. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिली सगळ्या विद्यार्थ्यांक परबी. आणि शिक्षणाच्या मळार सरकार दिता बऱ्यो साधन सुविधा. वनमावळिंगे मुळाव्या शाळेच्या पुनर्बांधणी वेळार उक्तायले आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी आपले मत. आणि आता खबरो विस्तारान. गॅलेक्सी आयन तयार केल्ले मिशन दृष्टी अंतराळ वाठारांतले भारताचे मोठे यश अशें सोशल मिडिया पोस्टाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. संवसारांतलो पयलो ऑप्टोसार उपगिरो आणि भारतात तयार केल्ल्या सगळ्यांत व्हड खाजगी उपगिऱ्याचें प्रक्षेपण तरणाट्यांच्या देश निर्मणेविशीं आशिल्ल्या तळमळीचें प्रमाण आसा अशें तांणी म्हळां. तांणी पुराय गॅलेक्सी आय टीमीक परबी भेटयल्या. वचया फुडल्या खबरेकडे. दिल्लीतल्या विवेक विहार वाठारांत एसी फुटिल्ल्यान एके निवासी इमारतीक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यांत 9 जाणांक मरण आयलां. 4 जाणांक गंभीर स्थितींत इस्पितळांत दाखल केल्यात. उजो लागिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळाचेर धांव घेवन मजत आनी सोडणूक वावर सुरू केलो. फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर उजो लागिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत रोखडोच सोडणूक आनी मजत वावर सुरू केलो आनी उजो पालोवपी दळान उज्याचेर नियंत्रण हाडलें अशें पुलीस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा हांणी सांगलें. थळाव्या नगरसेवकान हे विशीं अदीक माहिती दिली. सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है, और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है, और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने, और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए. ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी. टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं. इतले मजगती ह्या घडणुकेचेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दूख उक्तायलां. ह्या उज्यांत जिवीत आनी वित्त हानी जाल्ल्यान आपल्याक खूब दूख जालां अशें म्हणून तांणी पीडित आनी पिडितांच्या घरच्या प्रती संवेदना उक्तायल्यात. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी लेगीत ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायलां. जखमींक गरजेची वैजकीय सेवा आनी ह्या घडणुकेचो मार बशिल्ल्यांक बेगोबेग मजत दिवपाचो आदेश तांणी अधिकाऱ्यांक दिला. वचयात फुडल्या खबरेकडेन. अस्तंत बंगाल, केरळम, तामिळनाडू, आसाम आणि पुडुचेरी विधानसभे खातीर जाल्ल्या वेंचणुकांची मतमेजणी फाल्यां जातली. आसाम विधानसभेच्या 126, केरळमच्या 140, पुडुचेरीच्या 30 सुवातां खातीर 9 एप्रिलाक मतदान जाल्लें. जाल्यार तामिळनाडूच्या 234 सुवातां खातीर 23 एप्रिलाक मतदान जाल्लें आनी अस्तंत बंगालच्या 293 सुवातां खातीर 2 पावंड्याचेर 23 आनी 29 एप्रिलाक मतदान जाल्लें. फाल्यां जावपी मतमेजणेच्या सुवातांचेर प्रशासनान खर पुलीस बंदोबस्त दवरला. इतले मजगती वेंचणूक आयोगान अस्तंत बंगालांतल्या दक्षिण 24 परगना जिल्ह्यांतल्या फाल्टा विधानसभा मतदारसंघाची पुराय मतदान प्रक्रिया रद्द केल्या. ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या 285 मतदान केंद्रांचेर 21 मे दिसा नव्यान मतदान जातलें. तशेंच 24 मेक थंयची मतमेजणी जातली. वैजकी अभ्यासक्रमा खातीर गरजेची आशिल्ली नीट ही प्रवेश परीक्षा आयज देशांतल्या साबार केंद्रांचेर सुरू जाली. ही परीक्षा दिवपी सगळ्या विद्यार्थ्यांक केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी परबी भेटयली. गोंयांतूय थारायिल्ल्या केंद्रांचेर ही परीक्षा जाली.
आयच्या स्पर्धात्मक काळात प्रत्येका खातीर शिक्षण म्हत्वाचें आसा. शिक्षणाच्या मळार बऱ्यो साधन सुविधा सरकार दिता अशें मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलां. वनमावळिंगे मुळाव्या शाळेच्या पुनर्बांदणे खातीर बुनयादी फातर बसयल्या उपरांत ते आयज उलयताले. आज ही नवीन शाळा बांधपाक घेतलेली आसा. ह्या शाळेत हो ल्हानसो गांव जरी ल्हान गांव आसलो तरी गांवांत शाळा ही आसपाक जाय अशें सगळ्यात नागरिकांचें आमचें एक मनोगत आसा. आनी हें मनोगत पुराय करपाक लागून आमचें गोंय सरकार आज काम करीत आसा. ह्यो शाळा पुनर्बांदणी किंवा ह्या शाळांचें डागडुजी काम करणे, रिपेर वर्क करणे हे आयज परम कर्तव्य अशें म्हणून मानून आमी ह्या मतदारसंघांतल्या जास्तीत जास्त शाळांचे पुनर्बांदणी किंवा रिपेर वर्काचें काम चालू दवरलें आसा. सरकारी प्राथमीक शाळा ह्यो प्रत्येक गांवोगावी आमच्या मय मतदारसंघांत आसा. आज पासून जर आमी हिशोब केलो जाल्यार 8 ते 10 शाळांचे आमी पुनर्बांदणीचें काम म्हणजे रिपेर वर्क इन्क्लुडींग न्यू कन्स्ट्रक्शन अशें केल्लें आसा. ह्या शाळेची इमारत इबाडिल्ल्या स्थितीत आशिल्ली ते पळोवन सरकारान शाळेच्या इमारतीची पुनर्बांदणी हातांत घेतलेली. आणि खबरापत्रांत आतां वेळ जाला एक ल्हानसो विसव घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो विसव. जीवन के दिन छोटे सही बंद हो मुट्ठी अनेक चीज निकल जाए गिली 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 छू 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 प्यार मेरा दीवाना सुर में थोड़ा सा इधर उधर है. चुपके चुपके शहरी पुरवैया. दादा इसकी शक्ल भी पंचमदा से मिलती भी है ना. हाँ काफी. थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है. सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखा वयल्यो खबरो. आरपोरा नागवांतल्या नागरिकां खातीर मोफत मेगा भलायकी शिबिराचें आयोजन आयज केल्लें. थळाव्या लोकांक भलायकी सेवा मेळोवन दिवचे खातीर हो उपक्रम राबयल्लो. हो उपक्रम कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांच्या मार्गदर्शना खाला राबयल्लो. ह्या दिसांनी पळयल्लें आमी की खुबशे जाणांक हार्ट अटॅक्स येता, खुबशे जाणांक स्ट्रोक्स येता, खुबशे जाणांक अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर, स्पेशली लेडीज. आमकां ते कळटा कित्याक आमच्या ऑफिसान कंटिन्युअस एवरी वीक वी आर गेटिंग डिफरंट रिलेटिव्स ऑफ पेशंट्स हू कम with prescription saying that I have to take my daughter, I have to take my daughter-in-law to Mumbai hospital, Tata Memorial, detected early stage of cancer, the second stage of cancer. आणि म्हाका दिसता आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाची गरज आहा. आणि प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेताना आमकां सगळ्यांक दिसता आमची हेल्थ एकदम बरी, वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग. But we have to take consult a doctor, म्हणजे family doctor असता, or as we are growing older we have to go and do a medical checkup.
कळंगूटचे आमदार आणि आरपोरा नागवा ग्रामपंचायतीन जोडपणान आयोजित केल्ल्या या शिबिराक थळाव्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. Last time we camp केल्लो we had 600-700 participants. I hope we get that many. कित्याक तुमकां तुमच्या तकलेंतल्यान पांया पर्यंत सगळे डॉक्टर अवेलेबल आसात हांगा, रायट फ्रॉम अ जनरल फिजिशियन टू गायनेकोलॉजिस्ट टू ऑर्थोपेडिशियन टू रुमॅटॉलॉजिस्ट. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तांणी हेचो फायदो करून घेवचो. तुमचे आनी कोणी जर आसत लागीं आसत जाल्यार तांकांय आपोवचें. कित्याक वेन the local representatives, the doctors putting the efforts to come here on a Sunday, I think the response from the people coming and आमकांय अशें दिसूंक जाय की बाबा आमी कितें केलें आनी आमी बेश्टेच येवन बसले आनी हांगा केलें म्हणटकीर आमकांय बरें दिसना तें. Even for the MLA, I mean, he's putting, why he has to spend his time here? He's supposed to be in the assembly and do that work. But then when they do the work, even look at the doctors, they have all come on a Sunday morning. And I expect when we go home, आमकां दिसूंक जाय की आमी कितें तरी करून गेले अशें. So हांव मागतां की this camp should be also successful. It's a pleasure to be here. I know that all my colleagues, though it is a Sunday, they have consented to come here to try and do something, whatever we can, as far as your health is concerned. And I know my friend Michael has been doing this for the last many years at different places. This time he said, we will do it here at Nagwa. And here we are, and we'll try to do our best, because health is wealth. And there is no greater wealth than good health. And all of us, me included, Michael included, we always try to do whatever we can, exercise, diet. So we must always try to take advantage of these camps, diagnose if there is any sickness that has not been diagnosed earlier, like blood sugar, blood pressure, all these things sometimes go undetected and people know about it only when they get complications. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आयज जमैकातल्या किंगस्टनात पावले. ते जमैका, सुरिनाम तशेंच त्रिनिदाद आनी टोबॅगोच्या अधिकृत भेटेर आसात. जमैकात थंयचे विदेश मंत्री कामिना जेस्मिथ हांणी तांकां येवकार दिलो. जमैकात ते फुडले 2 दीस थंयचे फुडारी, व्यापारी, थंय स्थायीक जाल्ल्या भारतीयां कडेन भासाभास करतले. 10 मे मेरेन डॉक्टर जयशंकर तिनूय देशांच्या विदेश मंत्र्यांची भेट घेतले. तशेंच द्विपक्षीय संबंधांच्या सगळ्या तासांचेर आनी दोनूय देशांच्या हिताच्या क्षेत्रीय आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर भासाभास करतले. आयज संवसारीक प्रेस स्वतंत्रताय दीस. प्रेसाच्या स्वतंत्रतायेक बळगे दिवप आनी उदरगत करप तशेंच संवसारीक पावंड्यार प्रेसाच्या स्वतंत्रतायेच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवप ही आयज संद आसा. ह्या वर्साचो विशय आसा शांतिकायेन फुडाराचें निर्माण. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से
नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। मुखावयल्यो खबरो। गोंय मनरिजवण संस्थेन आयोजीत केल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। ह्या फेस्ताक गोंयचे कारागीर, आपमजत गट, उद्देजक आनी खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांनी वांटो घेतिल्लो। पावसाळ्यांत वापरपाच्या पारंपारीक वस्तू आनी उत्पादनांचे प्रदर्शन आनी विक्री ह्या फेस्तांत जाली। आयज ह्या फेस्ताचो समारोप जाता। पुरुमेताच्या फेस्ताक नागरिकांनी उपस्थित रावन थळाव्या उत्पादकांक बरो प्रतिसाद दिलो। रिस्पॉन्स बरोच आहा आसा कस्टमरांचा, सो आयज लास्ट दीस आसा पळोवया। आमी आसा लोकमान्य सोसायटींतले, इट्स अ इनिशिएटीव बाय लोकल फावंडेशन, सो CSR इनिशिएटीव आहा लोक करपाचो। आमी आतां 3 दीस जाले हांगा आसा, लोकांचो रिस्पॉन्स असो बरो आसा, लोक येता विचारता खंयच्यान प्रोडक्ट आयला कितें आसा, सो आमी तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन दिल्या आनी लोक म्हणटा दीस इनिशिएटीव बरो आसा इनिशिएटीव। असोच उपक्रम आसा तो फुडें रावपाचो, सो लोकांक सगळ्यो वस्तू ज्यो गरजेच्यो आहा पावसान ज्यो मेळच्यो ना एकाच जाग्यार मेळटा। सो रिस्पॉन्स इज गूड आनी लोकांनी आमकां एप्रिशिएटूय केलेले आसा। खुबश्या शॉपकिपरांक सुद्दां की बरे बरे आयटम्स जे जीर्ण जाल्लेले आयटम आसा ते एकाच जाग्यार सगळे मेळोंक लागता। वचयात फुडल्या खबरे कडेन। कोकण फ्रूट फिएस्टा 2026 15 ते 17 मे मदीं नावेली आयोजीत केला। नावेलीच्या रोजरी विद्यालयाच्या मैदानाचेर हो महोत्सव जातलो। एके पत्रकार परिशदेंतल्यान फादर गॅब्रियल कुतिनो, श्वेता गांवकर, लिजा पिनेरो आनी इस्टेला पिरिस हांणी ह्या महोत्सवा विशीं म्हायती दिली। एग्रिकोस माजी विद्यार्थी संघटनेन हो महोत्सव आयोजीत केल्ल्याचे फादर गॅब्रियल कुतिनो हांणी सांगलें। लोकांक हें जाणां जावपाक अवेरनेस हाडूंक आमी सोदता। झाडां रोवप आनी झाडां फुलां फळां घरा रोवन खावप हाचे उद्देशीर आनी लोकांकूय बी जायते स्टॉल्स आहा घालतो म्हणटच लोकांकूय सोंपेपणां जाता अदी करून साश्टीच्या झाडां फुलां फळां घेवपाक आनी जायते कॉम्पिटिशनां बी आसात म्हणटच हांव ह्या आग्रिकोस आलुमनाय एसोसिएशनाक हांव एक भशेन शाबासकी दितां। ही आपलें व्हड वॉलंटरीशीप कशी करून हे भुरगीं तरणाटी हे फुडें वावर फुडें व्हरतात। तशेंच प्रेजिडेंट आहा आमचे बाय श्वेता गांवकर, लिजा पिनेरो सेक्रेटरी आनी स्टेला आमचे इव्हेंट कोऑर्डिनेटर, सो तांकां कितें भाशेन हांव शाबासकी दितां आनी लोकां लागीं एक भाशेन उलो मारता। जायतीं एक भाशेन जायतीं जाणां येवपाक आनी दुसऱ्यांकूय जागृताय हाडपाक आनी जायत्यांनी येवन एक भाशेन तांचो वावराक एक भाशेन फोड दिवपाक। गोंय आनी कोकण प्रदेशांतल्या थळाव्या फळांचो प्रचार करप हो ह्या महोत्सवाच्या आयोजना फाटलो हेत आशिल्ल्याचे श्वेता गांवकर हांणी सांगलें। अंदू वर्सा आंबो तशेंच हेर मोसमी फळांचें विक्रमी उत्पादन जालां। उत्पादकांक उर्बा दिवपाक 14 मेक सकाळीं 10 ते दनपारां 2 मजगतीं ताजी फळां सर्त आयोजीत केल्या अशी माहिती लिजा पिनेरो हांणी दिली। From 10 a.m. to 8 p.m. in collaboration with Our Lady of Rosary Church, Naveli. So basically for this event we are promoting and celebrating Goa's and Konkan region fruits, especially like wild berries, chiura, channa, chunna. So all these fruits you will see displaying on 15th, 16th and 17th of May. अंदू वर्सा आंबो तशेंच हेर मोसमी फळांचें विक्रमी उत्पादन जालां अशी माहिती लिजा पिनेरो हांणी दिली। Botanical Society of Goa, and last 2 years we did it in Naveli with Our Lady of Rosary Church. This time we are doing it on our own as Konkan Fruit Fiesta. We have got very good response in the last 2 years, and this year people have demanded to do it here again. And the main thing is we promote food diversity and also invite people from Goa as well as Konkan region. So farmers, self-help groups, small-scale businesses, nurserymen all across Goa and Konkan will be coming here to put up their stalls. The event is free for public. They can enter. Anyone can come from 15th to 17th of May between 10 a.m. to 8 p.m. and purchase whatever is available at the stalls.
मर्डी वाड्यावयल्या दाडोबा देवस्थानाचो 25वा वर्धापन दीस उमेदीन मनयलो. निमतान पुजा, आरती, महाप्रसादाचे आयोजन केल्ले. देवस्थान समितीचे वांगडी विजी शेटगांवकर हांणी देवस्थाना विशीं माहिती दिली. श्री दाडोबा देवस्थानतर्फे दरवर्षी आम्ही 2 मे रोजी या ठिकाणी महोत्सव साजरा करतो. गेली 25 वर्ष हा सतत आम्ही या ठिकाणी सातत्यानं उत्सव साजरा करतो. यंदाच्या वर्षी 3 दिवस हा आता उत्सव चालणार आहे. आज सकाळी या ठिकाणी धार्मिक विधी झाल्या, दुपारी त्या ठिकाणी आरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद वितरण झालं आणि आज रात्री या ठिकाणी महाराष्ट्र या 64व्या महाराष्ट्र स्पर्धेमध्ये संगीत नाट्य स्पर्धेमध्ये प्रथम आलेलं आणि तसंच इथं सुद्धा या ठिकाणी कैलासवासी सम्राज्ञी मराठी हिच्या स्मृत्याचं जे नाट्यस्पर्धा आयोजित करण्यात आली गोवा स्तरावर, त्याच्यामध्ये ज्यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला असं नाटक कधीतरी कोठेतरी या नाटकाचा प्रयोग या ठिकाणी आज रात्र 9:30 वाजता सादर केला जाणार आहे. तसंच उद्या मर्डीकर बंधूतर्फे त्या ठिकाणी कोकणी विनोदी असं मालवणी नाटक वासूचा खोर आणि मस्तीखोर हे कोकणी नाटक त्या ठिकाणी सादर होणार आहे. आमदार जी तारोलकर हांणी सुवाळ्याक हाजेरी लायली. निमतान सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. संगीत कधीतरी कोठेतरी ह्या फामाद नाटकाचें सादरीकरणूय ह्या वेळार जालें. IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत आयज 2 खेळ जातात. पयलो खेळ हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमाचेर आसा. सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नायट रायडर्स ह्या पंगडां मदीं हो खेळ जाता. हैदराबाद पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो आनी सगळे गडे वगडावन 165 धांवड्यो काडल्यात. जाल्यार दुसरो खेळ गुजरात टायटन्स आणि पंजाब किंग्स ह्या पंगडां मदीं अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. गूण वळेरेंत पंजाब किंग्स पयल्या सुवातेचेर आसा जाल्यार गुजरात टायटन्स 5व्या सुवातेचेर आसा. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.7 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. मिशन दृष्टी हे भारताचे अंतराळ वाठारांतलें मोठें यश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुराय गॅलेक्सी आय टीमीक भेटयली परबी. दिल्लींत AC फुटोवन उजो लागपाची भिरांकूळ घडणूक. 9 जाणांक आयलें मरण. पांच विधानसभा वेंचणुकांची फाल्यां जातली मतमेजणी. मतमेजणी केंद्राचेर दवरल्या खर सुरक्षा वेवस्था. वैजकीय अभ्यासक्रमा खातीर गरजेची आशिल्ली नीट प्रवेश परीक्षा आयज देशभरात जाली. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिली सगळ्या विद्यार्थ्यांक परबी. आणि शिक्षणाच्या मळार सरकार दिता बऱ्यो साधन सुविधा. वन म्हावळिंगे मुळाव्या शाळेच्या पुनर्बांधणी वेळार उक्तायलें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.